सावरकांठो ते वेरोडा गावात कुंकळीत सुमार 500 घरांक जोडपी एक साकव बुधवारा मोडलो। हो 30 वर्सां आदलो साकव जावन आसा। ह्या रस्त्या वयले आनीक 2 साकव गळगळ्याक आयिल्ले आसात। राष्ट्रीय महामार्ग बंद आसता तेन्ना हो रस्तो हजारांनी लोक वापरतात। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ट्रक वता आसतना हांगा एक कलवट आसा सावरकांठो टू वेरोडा वचपाचो रोडा लोकांक थंयच्यान कितें जालें एक ट्रक वता आसतना जप्प करून हे जालो ट्रक रोड मोडलो म्हणटकीर हांव काल येवन सांजची येवन इन्स्पेक्शन पळयलें म्हणल्यार कोणाक कांय जालें ना, कांय कॅज्युअलिटी जालें ना, सगळे लोकांक कांयच कसलेच त्रास जाले ना। पूण बरें जालें तें वयता आसतना फाटल्यान बी कोणाची आनी गाडी बी नाशिल्ली नाल्यार तेय पडटा आशिल्ली। म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा काल हांवें सांजचो रोखडे आमचे प्रेजेंट MLA आसा क्लेपस डायस ताका कळयलें। तेणें तो असेंब्ली आशिल्लो तेणें म्हाका म्हणपा लागलो कितें आपूण तितून लक्ष घालता, आपूण येवन पळयतलो अशें म्हणपा लागलो। पूण हो कितें जाता हो रोड इतलो इम्पॉर्टंट आसा सकाळची लोकांक भुरग्यांक इस्कॉला वचपाक लोकांक कामा धंद्या वचपाक त्रास जाता आनी तांकां सगळ्यांक घुंवन पांजरकणींतल्यान वयची पडटा ते सायडी इस्कॉला हायवे वयल्यान वयची पडटा म्हणटकीर इतली तांकां डिस्टन्स 5-6 किलोमिटर डिस्टन्स जाता आनी तांकां खूब त्रास जाता। म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा क्लेफास डायस आमचो जो आतां MLA आसा तेणें बेगीन हे लक्ष घालून हे आमचे बेगीन करून दिवचो। हो इन्सिडंट जाल्लो आसा हो सावरकांठो बुरींग हिंगा हो जो आशिल्लो कलवट काल अकस्मात कोलॅप्स जालो। सो हो एक इम्पॉर्टंट रोड जावन आसा जेन्ना जेन्ना नॅशनल हायवेचेर ब्लॉक जाता तो ह्याच रोडान हे ट्रॅफिक आमी डायवर्ट करतात आनीक मागीर तो ह्या सायडीच्यान तुगेलो कुंकळी बाजाराक जॉयंट जाता। सो काल अरावंड 3:30 हो कलवट जो आसा कोलॅप्स जाल्लो आसा। अशें ह्या रोडार अरावंड 4 ते 5 कलवट आसा आनी मुखार 2 ब्रिज आसा तेय बी एकदम डेंजरस पोजिशनाचेर आसा। सो हांव सरकारा कडेन मागणी करता की हे जे ब्रिज ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागणी करता हे जे कलवट आनी ब्रिज आसात हे ताबडतोब इन्स्पेक्शन करचे आनीक इन्स्पेक्शन करून ताणें टेंडर करून ताबडतोब हेजेर एक्शन जावपाक जाय। आतां सद्या हो ब्रिज कोलॅप्स जाल्ल्या कारणान फ्रॉम वेरोडा टू सावरकांठो जे कनेक्शन आसा हे कट जाल्लें आसा। सो कन्सर्न डिपार्टमेंटाकय आमी कळयल्लें आसा आनी आयज घडी ते कन्सर्न डिपार्टमेंट हिंगा येवन ते इन्स्पेक्शन करतले।